सप्टेंबरान हांव जॉइन जालो हांगा ब्लिंकिटान. तेन्नासून काम करता. तेन्ना आमकां बरे ऑफरी मेळटाले, आमकां काम करपाक बी बरें आशिल्लें. तेन्ना आमकां स्टार्टिंगान सांगलेलें की 50,000 to 60,000 पर्यंत तुमकां मंथली मेळटलें म्हणून. ताका लागून हांवें पयलीं स्विगीन काम करतालें, मागीर हांगा येयला. मागीर आतां कितें जालें, एक 6 मंथासून हे इश्यूज स्टार्ट जाता. तांकां सांगताले आमी किलोमिटराचे आमकां पयशे कमी मेळटा आनी जो बिड्स बी धाडटा आमकां ते आमकां परवडना, ते बंद कराय म्हणून सांगलां. मागीर ते कितें म्हणटा, आमकां प्रॉब्लम पडटा, हे पडटा म्हणून आमी हायरींग करता आनी आमकां दिवसाचे टार्गेट जायना. ताका लागून आमी तांकां काल सांगलेलें अशें प्रॉब्लम आहा आनी आमकां रोडाची बी प्रॉब्लम आहा सांगलेलें. ताका लागून कांय आयकत ना, कांय रिस्पॉन्स करत ना. परत रिपीट करचें पडटा तांकां. एक्झॅक्टली कितें इशू आहा तुमचो? एक्झॅक्टली इशू आहा की ते हायर करता खूब अर्निंग आमकां हायर केलं जाल्यार मागीर अर्निंगाचे इशू जाता. टार्गेट जायना. सकाळीं 6 गेला जाल्यार ते रातचे पर्यंत 12-1 पर्यंत रावचें पडटा. घरा केन्ना वचपा जाय. मुरगांव तालुका तुमी पळयता? हां, मुरगांव तालुका, वास्को. आमी सगळे हांगा वास्कोसून बिट्स पर्यंत ट्विनी नगर पर्यंत पळयता आमी. परशे कितले कामगार आहा तुमच्या वांगडा, म्हटल्यार कितले तुमचे पार्टनर्स आहा? 50 पर्यंत जाले आतां, पूण पार्ट टायम म्हळ्यार 60-70 जातले. आतां पळय, आमी हांगा सगळे ब्लिंकिटान काम करता. आमकां हांगाच्यान बिड्स वचपाक 9 किलोमिटर आहा. 9 किलोमिटर वचून येवपाक 18 किलोमिटर जाता. आनी आमकां पे करता 85, 82, 83 रुपीज. आनी रस्तो सगळे हे आहा. आमकां वचपाक येवपाक 1.5 वर लागता. आनी 1.5 वर लागता म्हटल्यार आमचें टार्गेट कंप्लीट जायना. आमकां 15 ते 16 वरां लागता. आनी तेच 17-18 ऑर्डरी जाता. 17-18 ऑर्डरी जाले जाल्यार आमकां फूल डे काम करून 700-800 रुपया गावता. आतां इन्सेंटीव ॲड केल्यार 900 आनी तितूंतल्यान 400-500 रुपया आमचें पेट्रोल वयता आनी आमकां 400-300 उरता. हितून हे आमी डेली तांकां सांगता. पयलीं आमकां स्टार्टींग घेताना हेंच्यांनी वाडयले 120-130 रुपीज बिड्स दिताले. आतां 85 डायरेक्ट 30 to 40 हेंच्यांनी हे केला, डावन केला. आतां आमचे कशें चलतले आनी वयल्यान हे कितें करता. आतां पळय, सगळे वीक बाय कंटिन्यू काम करपाक शकना. विकान एकदां हॉलिडे घेता, ते घेतल्यार न्हू दुसऱ्यांक हायरींग करपाचें. अशें केल्यार आमचें कशें चलतलें. आमी सकाळीं 6 येवन रातचे 11-12 वयता. आमी मागीर एक दीस येवंक ना जाल्यार आमी दुसऱ्यांक घेता आनी आमी कितें करपाचें डेलीचे वर्कर. आनी पार्ट टायमर हेंच्यांनी टायमींग दवरला 6:45 to 12 o'clock रातचे. आनी हो कितें करता 12 सॅटर्डे संडे आमकां सांगता तुमी सगळे हांगा रावपाक जाय. आनी हो कितें करता पार्ट टायमराक सॅटर्डे संडे मॉर्निंग आपयता. आनी तेमी येयले जाल्यार आमी कितें करपाचें. 70 ऑर्डरी जाय न्हू आमकां टार्गेट कंप्लीट जावंक जाय. 25 केले जाल्यार आमकां मेळटा 1400-1300. आमी पार्ट टायम येयले जाल्यार आमकां कितके मेळटले 12-13 ऑर्डरी नाजाल्यार 18 ऑर्डरी जातले. तितून आमकां रातभर रावचें पडटा. आनी जे आतांचे हा इश्यू टार्गेट कंप्लीट जायना, रोड सारको ना आनी आमचे कितें हे आहा पळय इन्सेंटीव हे आमचे किलोमिटराचे हे आहा पळय तेय कमी गावता आमकां. पर किलोमिटर कितल्या ते आमी सांगूंक ना. 15-10 रुपया तेय सांगूंक ना. आमकां हांगाच्यान वचून येता म्हटल्यार 9-18 किलोमिटर आनी क्विनी नगर 12 किलोमिटर. हांगा मॅपान दाखयता आमकां वचून येयला उपरांत हांगाच्यान वयता म्हटल्यार 9 किलोमिटर दाखयता. रिटर्न येता म्हटल्यार 12च्या वयर दाखयता. हे मॅपूय इश्यू आहा हेंचे आनी लोकेशनूय सारकें ना. हेजेर आमी कितें करपाचें. परत सांगता. एक ट्रीप मारून येयल्यार सांगता सर अशें आहा, हेका मातसो सॉल्व करा. आमी आयकता आनी ओग्गी बसता. आनी मागीर काल आमी विचारलें हेंकां, पयलीं स्ट्रायक करचे पयलीं काल सांगलें हेंकां, मॅनेजराक आपयला भायर, सर हम लोग ऐसे कर रे क्या करेंगे. कोण येवकूच ना. लास्टाक आमकां आयज सकाळीं सांग हे घेवचें पडलें. नाजाल्यार अशें जायना आसलेलें. आमी आमचें आयकना, आमकां रायडर्साक केअरलेस करता. मॅनेजराचें चड एजीचे हांगा पर्सन रायडींग करता. कित्याक आमच्या पोटा खातीर करता आमी. आमी केअरलेस करता आमकां. तेमकां हे करता. उलोवपाक रीत ना, कशें उलयता. अशें जाल्यार कशें जातलें. आमी पळय दुसरे कडेन आमी कामाक ना, कामाक हांगाच आहा. आमी एक फूल टायमर कामार वता. आमी बाबा पार्ट टायम आनी कडेन दुसरे कडेन वयता, सांजचे येता. हेजें कितें अशें करपाक जायना न्हू आमकां. आमी तुमकां रिस्पेक्ट दिता, तुमी आमकां दिवंक जाय. आमी तुमकां लागून काम करता, तुमी आमकां लागून काम करपाक जाय न्हू. आमी कितें म्हणटा तें आयकूंक जाय न्हू. आमी आयकना. कितें म्हटल्यार वयर उलय वयरसून कांय रिस्पॉन्स ना आमचे कडेन. हेंकां हेमीच दिना, वयरसून आमकां कितें रिस्पॉन्स गावतले. अशें जाता. आमी रावला हेका लागून. ते कितें इश्यू सॉर्ट आवट करता कितें ना तें आमकां खबर ना.
तेच सांगपा खातीर आमी हे केला. इतले न्हू की दोगांय भुरग्यांनी कितें सांगलें म्हणून की हेंचो कितें प्रॉब्लेम आसा, हे भुरगे जे कामाक आसा हांगासर हे पोटाक लागून आसा. हे हेंच्यांनी कितें बिल्डींग बांदपाची हे ना, ते कशे रस्त्यांसून भोंवतात, रोज पाड आसा कितें आसा, टायमार कोणाक तरी तेंचे ते पॅकेट आसा ते व्हरून पावपा सारके तेंची धांवपळ आसता. अशी जेन्ना तेंची धांवपळ आसता जाल्यार ह्या लोकांनी चिंतूंक जाय, हे लोक भितूर बसून टायमार भितूर बसतात हे लोक ऑफिसान आनी 50% 45% हेंच्यांनी घेवपाचें आनी हांकां कितें मेळपाचें. जो रस्त्यार धांवता, जो काम करता तेका एक सादारणपणान तेका 85 तुमी सांगलेले जाल्यार एक 100% तुमी दिवनाका, पूण तांकां त्या बाबतीन तेंचे कामां पडटात तरी तेंचें हें करूंक जाय. पेट्रोलाक तेंचो कितलो वयता, पेट्रोल कितलें म्हारग आसा, रस्त्यार सगळो रस्तो पाड आसा, ते लोक रिस्क घेवन इतले जर काम करतात जाल्यार हेंच्यांनी मॅनेजमेंटान खरें म्हणटा तें पळोवपाक जाय. हाय ऑथॉरिटी कित्याक सांगता ते तांकां खबर आसा ते वयले लोक हेंचे फोन उखलचे ना म्हणून हे लोक तेंचे सांगतात जेत. आनी हे हांगा बसोन म्हाका दिसता हे लोक भितूरले भितूर आपले सगळे काडटात पयशे आसतले, वयर हांकां कोणाक कितें सांगपाची हांकां गरजूच पडना. पर्सेंटेज तुमी चड घेता म्हणजे मरचे तेणें आनी काम पर्सेंटेज खावन तूं बायले भुरग्यांक पोसतलो आनी तेंच्यांनी बायले भुरग्यांक उपाशी दिवप. हां आनी हांगा तांकां पळय टॉयलेट ना काय हे सगळें हांगासर आसा ओपन. हांगा भुरग्यांनी उबे रावन मुतप आनी पर्सा कडेन खंय बसप. सकाळी संक येता, घरा कडेन टॉयलेटीक गेलोच म्हणून तो मनीस जायना. 10 वाजेपर्यंत मनशाक केन्नाय खंयी टॉयलेट जावंक शकता आनी जर तांकां ती वेवस्था ना जाल्यार कितें फायदो. ते प्लास्टीक सुद्दां तेंच्यांनी घातला खंय. हांगा तुमी बसून हांगा मच्छर कितले आसा. तानिया हॉटेला कडेन तुमकां खबर आसा अख्खे फुडल्यान शेत आनी कशा रितीनी हें करप. ह्या भुरग्यांचो जो प्रॉब्लेम आसा सांगून तेंच्यांनी पळयले, सांगून पळोवन सुद्दां जर तुमी कांय करिना जाल्यार फुडें कितें करपाचें. ताका लागून आज सकाळच्यान 6 वाजल्या पासून तेंच्यांनी काम बंद दवरलां. काम बंद दवरपाचेंच पडटा तें, ना जाल्यार कितें फायदो आसा. तेंचे मागणे आसा इतले ते तुमी जे प्रॉमीस केला त्या हेज्या प्रमाणे तुमी तांकां दिया. बरें तुमी 12 खरें कायद्या प्रमाणे 8 वरां ड्युटी ना जाल्यार चडान चड प्रायवेट कंपनी म्हण तुका 12 वरां. ओके ते लोक 12 वरां कितें 16 वरां 17 वरां सबंद 24 वरां सुद्दां एक फावटी चल रावून दी. टायमार लोकांक पावोन दी. आमचेच आसा ते लोकां पर्यंत हें जावं न्ही, हें तेंचो टार्गेट आसता. अरे तुमी तसले सोडून तुमी पयलीं तेंचे कडेन सांगले की आमी भायल्या लोकांक एक्स्ट्रा लोकांक आमी घेवचे ना, तुमी आसा तांकांच म्हणा. हे पयलीं स्टार्ट करपाक हेच भुरगे आज जे बोवाळ मारतात ते हेच भुरगे न्हू. तुजें स्टार्ट करपाक हांगा तुका कोण नासलेलो त्या वेळार तुवें जेन्ना हांगा ओपन केलें तेन्ना कोण नासलें. आतां तुका दिसता म्हणजे तूं तुजो फायदो घेवन लोकांक नाका जाल्यार तांकां पर्सेंटेज कमी दिवन काम दिता. भुरगे बेकार आसा म्हणून खंय तरी कितें तरी काम करचें अशें ह्या भुरग्यांचो श्रेय आसता. आनी कितें मागता तुजे कडेन भांगर मागता, बिल्डींग मागता, कितें मागता. धड हांगा टॉयलेट ना, कितें खावपाक जाल्यार तांकां हांगासर मेळना आनी टायमार सगळें पावपाक जाय. पर्सेंटेज मातशें वाडोवन मागता. रस्तो सगळो पाड आसता, तेंचे कमर दळक हें तें सगळें आसा. एक कितें रिस्क घेवन जर ते काम करता जाय जाल्यार हेजेर लक्ष घालपाचें. हेंचे चड हें जाय जाल्यार हांकां सगळ्यांक मागीर आझाद मैदानार व्हरून सरकाराक दाखयतलें हांव. सरकाराक दाखयतलें की भुरगे बेकार आसा, हो इश्यू हा जॉबाचो. अरे कोण तरी तुमी जॉब दिता जाल्यार हे वेवस्थीत तरी करा. कित्याक हे सगळे जाण आपल्या स्वार्थ करतात मेले आनी अशें करून तुमी कंपनी चलयतली. आज इतले तुमचे एडवर्टायज येता, हे ते येता, लोक तुमकां लायक करता, तुमच्या कंपनी कडसून टायम टू टायम सगळे हे प्रोडक्ट पावता म्हणून तुमकां लोक बिझनेस दितात न्हू. लोक दाखयता न्हू आमकां धाड हे करा, तुमचे कंटिन्यू आसता. आनी ते जर तुमी अशें जर हे भुरग्यांक करप जाल्यार मागीर कितें करप म्हाका सांग. हे भुरग्यांनी करप कितें. बेकार रावप आनी तुमकां जाय तसो तुमी फायदो घेवप म्हणजे आपलो फायदो घेवपाक लागून ह्या भुरग्यांचे नाशाडी करता तुमी. ते लोक आपल्या पोटाक लागून येयला. कितें मागता सुबेज, मागता कितें सुबेज. ज्या रितीने तुमी पयलीं सांगलेले त्याच पर्संटेज प्रमाणे तांकां दिया न्हू. ते लोक मरण काम करता. सकाळी सोंग येवप आनी रातचे 11 10 वचप घरा कडेन म्हणल्यार सबंद दीस मर काम करप आनी तेय तुमकां आयकोंक नाका जाल्यार मागीर आमी लेबर कमिशना कडेन वयतलीं. लेबर कमिशनाक दाखयता अशा रितीने शोशण करता भुरग्यांचें. हांगा 7 म्हयन्या पयलीं सांगलेले येस आमी तुमकां जाय तशें करता म्हणून. 7 म्हयन्या उपरांत अजून तो रिजल्ट येना. आमकां तेन्ना सांगलें आयडी ब्लॉकाक बी धमकी देते आनी परत आयडीची धमकी दिता. आयडी ब्लॉक करतले म्हणून. आयडी ब्लॉक करतले म्हणजे कितें.
तुका कितें दिसता लोक आतां बेकार आसा म्हणून तुमी आयडीचे धमकी दिताले आनी ह्या भुरगे काम करताले म्हणजे तुमी चिमटो काढून काढून ब्लॅकमेलिंग करता भुरग्यांक अरे ब्लॅकमेलिंग करता भुरग्यांक यही प्रॉब्लम है। जीबी ऑफर कम हो रहा है 7 महीने से पहले से भी बोल रहे हैं। ये आता है मुकेश आता है उधर से तो मुकेश भी बोल के जाता है कि ठीक है हो जाएगा, पर 7 महीने से कुछ नहीं हुआ अभी तक। और अभी भी आप बुला रहे हो तो बाहर नहीं आ रहा है और ये आईडी का बंद देने का धमकी देता है, आईडी ब्लॉक कर दूंगा तुम्हारी में। क्या है आईडी ब्लॉक करके धमकी दे रहा है, सुबह से कॉल कर करके धमकी दे रहा है, तुमको करना है तो आओ, नहीं आईडी ब्लॉक कर दूंगा। ये क्या मतलब है आईडी ब्लॉक करने का? और ये आदित्य है वो तो अपने आप को बहुत बड़ा मैनेजर समझ रहा है। हमको ये दोनों मैनेजर नहीं चाहिए। हमको ये दोनों मैनेजर ये इधर कोई खड़ा नहीं होना चाहिए। स्टोर मॅनेजर आणि मॅनेजर असिस्टंट मॅनेजर दोघी जण काम करपाक जायना तो पयलीं टीम लिडर आशिल्लो गुरुनाथ म्हणून, तो बरो काम सांबाळटालो भितर आनी भायर। आमकां सगळें कितें आहा तें आमकां वयर करून सांगतालो तो। आतां तेंचे भाशेन ते कांयच करना, तो टीम लिडर आनी हे दोघी जण स्टोर मॅनेजर आनी असिस्टंट मॅनेजर कांयच करना हेंच्यांनी। सांगलेलें ते इग्नोर करून बसता, तांकां फक्त हांगासून ऑर्डर वचपाक जाय, आमची काय तांकां पडूंकूच ना। बरं गेल्या 7 महिन्या पयलीं तुमी एक अशें प्रोटेस्ट केल्ला तेन्ना कितें आउटकम येयल्लो? तो अशें मुकेश म्हणून येयल्लो ना सोनल म्हणून येयल्लो तो मडगांवसून। तेणी आमकां सांगलें की ना आमी आतां सांगतले कितें करपाचें तुमकां हेल्प करतले म्हणून सांगलेलें, मागीर परत काय सांगूकूच ना काय करूंकूच ना। आतां मॅनेजमेंट आयकना जाल्यार कितें करतले तुमी हेचे फुडें? पळय आतां आमी ताका भायर आपयल्लो उलोवपाक यो म्हणून, कितें आसा आमकां बेश्टो बोवाळ घालपाचो ना। यो 2 उतरां उलय, तुजें कितें मनान आसा तें आमकां सांग, आमचें कितें आसा तें तुका सांगता। अशेंच करून एक कॉम्प्रोमायज करपाचें आसता न्हू। आमी बसला आतां भितूर, अरे तुजें सामान नाका वचपाक, तूं आतां दुसऱ्यांक कोणाक हाडटलो, तूं कसो हाडटा मागीर आमी पळयता मागीर अशें तेमाक वयता भुरगे ते पोटाक लागून काम करता न्हू। ते कितें बिल्डींग बांदपाक येयना, फाटाबेसां घेवपाक येवंक ना हांगा, पोट चलोवपाक जाय, दिसवडो वचपाक जाय म्हणून हांगा आसा न्हू। तुमकां काय ना मॉर्निंगान फूल टायमार कोण येता पळय तितून पार्ट टायमार येवपाक जायना। आमच्या टायमाचेर आमी लॉगीन करतले, ड्युटी करून सांजचे वयतले ते जालें। आनी अर्निंग किलोमिटर आमकां 1 किलोमिटरसून 2 किलोमिटर कितकी गावता ते जाय, आनी 2 किलोमिटरसून 5 किलोमिटर ते कितले मेळटा आमकां ते जाय, आनी 5 ते 12 किलोमिटर अप टू क्विनी नगर ते कितले मेळटा ते आमकां जाय। किलोमिटरान तुमी भायर 5 किलोमिटर वयर धाडटा ते कितली मेळटा आमकां ते एक्झॅक्ट सांग म्हणल्यार काय अजून सांगूकूच ना आमकां ते जालें। आनी लॉंग डिस्टन्स रेट लो, आनी न्यू हायर करता ते बंद करपाक जाय तेंच्यांनी, न्यू हायर करपाक जायना। आमी न्यू पयलींसून काम करता, न्यू हायर करता ते न्यू तांकां काय ट्रेनिंग दिना काय ना, येता टी शर्ट बॅग दिता आनी ते घेता टी शर्ट बॅग उडयता पळय, बॅग सगळे उडयलेले आहा, टी शर्ट बी घालून थंय गाडीन उडयता। काय घालनासतना कस्टमरा कडेन डिलिव्हरी ते वयता। तसले आमकां ऑर्डरी जाय आनी मागीर ऑर्डर जातले अशें वयर इन्क्रीज जावपा ना। कोण काम सारकें करता पळय तांकां घेवन काम कर म्हणटा आमी, ते जालें टोटली ना डिसिप्लिन। आनी पिकर लेट ते भितर ते पिकर आसता पळय ते लेट आमकां हँड ओवर करता, पयलींच रेडी मारता आनी आमकां लेट आमचें रेटींग डावन जाता मागीर ते पयलीं रेडी मारल्यार। ते तांकां सांगलेलें पयलीं तुमी रेडी हँड ओवर करनाका, आमकां दिला पॅक करून तेन्ना मागीर रेडी करून तुमी हँड ओवर करा, तेय करना। ते म्हणटा आमकां सेकंडार आसता, ते सेकंडार तुमी कितें आहा तें तुमी पळोवन घ्या भितर आहा तें, तुमी सराक सांगा ना जायना म्हणल्यार तुमी प्रिपेर करा एक्सपर्ट जावपाक। आनी ते जालें मागीर जीबी ऑफर आमचे पयलीं कितें ते ओल्ड टार्गेट आशिल्ले पळय ते जाय, आतां न्यू ते दुसरे काडटा। पयलीं आमकां 5 ऑर्डराक 250 गावताले तेन्ना आमी येयल्ले कामाक, आतां कितें केलां 18 ऑर्डरीक 250 अशें मेळटा, म्हळ्यार कितके डिस्टन्स जाला पळय तुमी। आनी रेन सर्जान इतले पावस पडटा, लो पावस पडल्या जाल्यार आमकां 15 रुपये गावता आनी चड पावस पडल्या जाल्यार 15 रुपये गावता। पांय आमचे सोडून वयता, तांकां तुमी कितें फर्स्ट एड बॉक्सान ते क्रीम दवरला काय ना, आमचे कितें हाती बी लायता ते कितें कांयच ना हेंचे कडेन। कस्टमरचे 30 रुपये रेन सर्च कस्टमर आमकां उलयता तुमकां कितकी मेळटा रे पावसा अशें बेश्टे विचारता आमकां, आमी सांगता ना 15 रुपये मेळटा, ना आमी तो 45-30 दिता म्हणून सांगता। घेता कस्टमर कडल्यान अशें जाल्यार कशें